एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. हे काल हांवें तो व्लॉग केलेलो आम्ही एंड करूंकूच ना, खूप बिझी उरले, म्हाका कळकूच ना ते एंडिंग करूंक जाय म्हणून. ओके, सो मागीर सकाळी तो व्लॉग केल्लो, आतां सेकंड व्लॉग करता हांव. सो आतां हांव रेडी जाता. सो आयज वचूंक जाय आमकां डेल्फिनोजा, सगळे दिवाळीचे सामान बी हाडूंक जाय, ग्रोसरी बी सगळें हाडूंक जाय. ओके, सो रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. शिव आयलो आनी हासत हासत येयला. कितें हाडला? भांगर हाडला काय शिवनाथान? म्हाका हाडला भांगर? दाखय. वाव, बेस्ट हा. अलिशा एंटर त्याने केला. आता बघा ना, मागीर दाखवया. मागीर दाखयता युट्यूब फॅमिलीक. वाव, बेस्ट हा. तो शिवाचो फ्रेंड आनी अशोक तेजे त्याने सगळ्यांना अशें केला, हॅम्पर केला. हे पळयात, अलिशा एंटरप्रायझीस शिवनाथ आनी फॅमिली बेस्ट केला. ते खंयच्यान न्ही खंयच्यान केल्या का म्हणून. मागीर नेक्स्ट टायम आतां तुका वयता आनी वर वचनाका. शिव म्हाका तापपा लागलो. ते खबर आहा, आतां सामान हाडूंक जाय म्हटलें न्ही, तापपाचेच ते काय म्हाका न्यू ना, कळ्ळें न्ही. आतां खबर आहा, आतां बॉल्स हे 3-4 दिसांनी खाली जावपाचे आसा पॉकेट. तो म्हाका खबर आहा. आतां मेळटा विसरूच हांव. म्हाका तापपा लागलो. ती कितें बॅग हाडला खंय? बॅग कितें हाडला? 1 2 3 4 5 6 बॅग हाडला. पुरो ना, व्हडले बॅग दाखय. असो आतां हाडले हांवें. कितें तापोवपाची गरज ना न्ही, अशेंच ते. आतां खबर आहा पॉकेट खाली जावपाचें आसा म्हणून. जालें न्ही. तो गेल्लो. हां, खंय गेल्लो तूं? वेर्णा गेल्लो. म्हणजे आत्तां येयले, आमी भायर सरया म्हटलें. चला. सो ब्लावज आमची रेडी जाला, पण हांवें ते स्लीप हाडूंकच ना. म्हाका जस्ट सकयल रावले पळय, म्हाका मागीर याद येयली. सो आसूं म्हटलें, फाल्यां वचूंकच जाय परत, की फाल्यां इश्विकाक, ऋतुकाक, शिवनाथाक दिवाळेचे कपडे घेवंक जाय. म्हाजे आनी आईचे जाल्लेले आहा सगळे. सो म्हटलें फाल्यां येता घेवन येता. तांकां स्लीप दाखोवचें पडटा, कित्याक खूब आसता न्ही, ते कळना तांकां खंयचें का म्हणून. सो म्हटलें आतां आसूं, आतां वचूं ना हांव वयर परत. मागीर फाल्यां स्लीप घेवन येवन ते ब्लावज कलेक्ट करता. 11 तारखेक जालें ते ब्लावज रेडी. फाल्यां ओके, फाल्यां म्हाका शिवनाथ दिवाळी गिफ्ट दितलो, कितें म्हाका जाय ते. फाल्यांचे ब्लॉग पळोवपाक विसरूं नाका. सामकी युजफूल प्रोडक्ट हांव घेतलें फाल्यां. तुजें मूड म्हाका नाका, तुजें मूड तुका दवर. फाल्यां करया म्हटलें, आयज जावचें ना सगळें. मागीर जुडियोसान या न्ही आसूं, ट्रॅफिक आसूं लागीं ना ते. प्लीज प्लीज कितें खबर आहा, म्हाजे चप्पल म्हाका सँडल ना, सँडल वयता गेले. मेळटा मातशें पळोवया, मातशें पळोवया वचून येया मॅन. दिवाळी न्ही, मातशें पळोवन येया. आतां येयलाच न्ही भायर, ती गाडी आसूं मेन ते रेंज रोवर. आमची ग्रेटा बेस्ट हय का न्ही. आमी हॅपी आसूंक जाय, जे कितें आमचे कडेन आहा पळय आमी हॅपी आसूंक जाय. कितें हय ओके. पळयता ही डेल्फिनोजांनी काम बिंग जालें न्ही, दुसरें बिश्टे जुडियोसान रावंड मारून येता. ओके, चला. भायर सरले न्ही, अशें गरम ऊब मारता अशें ना, अशें दिसता की मे म्हयन्याक अशें ऊब मारता. हय, शिवनाथ अशें बॅगांनी बरी दिसता. घे तुजेंच काम ते. चल बरें व्हडलें घे. आनी सकयल बॅग सकयल दवर. सो डेल्फिनोज न्ही बरें डेकोरेट केलां हें पळयात न्ही, बरी दिसता न्ही. सगळें येयला, सगळें आसा हांगासर, स्वीट्स बीन सगळें येयला हें पळयात. सो हांव सगळें लिस्ट घेवनूच येयला, मागीर आतां सगळें विसरता मागीर. घे एकूच घे. टोमॅटो केचप आं, आनी काय घेनाका आसतलें हांगासर. तेवटेन हांव ज्यूस पिना, हांव डायट करता न्ही. हांव ज्यूस, तूं फक्त चेड्याची चिंत, तूं मागीर चिंत नाका. आईक आनी हें घे, लस्सी घे. आं, ऋतुका असलें घे, मिल्क शेक बीन अशें. आं, स्ट्रॉबेरी ताका आवडना. सगळें असलेंच घे. स्ट्रॉबेरी घे. सो हेंचे मशरूम बरें आसता, डॉक्टर कुराडे बरें मोठे मोठे आहा. आनी येशूनात तूं भाजयो पळयता. सो हांगा बरें बरें आयस्क्रीम दिसता, पण हांव कंट्रोल करता शिवनाथ. आसूं मातशें बारीक जावन मागीर खावया. नाका 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 आयस्क्रीम नाका. पयलीं क्लायमेट सारको ना हांगासर, वेदर कांयच नाका. यो यो. आई म्हणटाली धाकटेशे बांगडे आसता पळय, सुके बांगडे बारीक बारीक, ते हाड म्हणटाले. सो हे सगळे व्हडले व्हडले आहा ना, हेजे इतले बारीक बारीक मेळटा. बरं कितलें बरें आसा बरं करी बीन केल्यार. सो ना हांगासर बॉम्बील आहा, खूब तेंप जालें. चीज नाका,
प्लेन घे सॉसेजीस न्ही म्हाका खावंक काय जाला चिली करून भितर चीज आनी ऑनियन आसा भितर भितर चीज आनी आसता पळय रितू खायना नाका म्हणटा ताका प्लेन जाय सो रितुकाक प्लेन जाय सॉसेज ताका भितर चीज किंवा चिली आसलो खायना खंयचें खबर आहा हांव पळयता हे पळय चिकन कॉकटेल तेंच घे ताका हेंच तें ताका तें खूब लायक चिली बीन केलें न्ही खात तो शिव आता बासमती घे म्हटल्यावर हायफाय घेता गरज ना इतलें हायफाय ते 95चे ते घे ते 87 घे इंडिया गेट मोगरा ट्राय करया आमी शिव आता बरें जाय का बिर्याणी चाटपाक सो रंगोली पावडर न्ही चडशें बरें ना हांगासर तो म्हटलें हाका मातशें फाल्यां पणजी या म्हटलें सो आतां मातशें वयर येयला पळोवया कितें आहा तें खूब तेंपानी येयला हांव हांगासर चल शिवाता चक्कर येता दिसता म्हाका शिवाता चक्कर येता पळय कितें आहा तें काय घेना हांव शिना बेश्टें पळोवपा येयला ते धाकटे डबो घे न्ही काजू आनी बादाम घालपाक शिनात पळय न्ही आमी गिफ्ट हॅम्पर येता न्ही म्हाका तितून घालपाक जाय शिनात बरें आहा न्ही गिफ्ट हॅम्पर दिवपाक वाव बरें येयला हें पळयात न्ही हितून हें सारकें परफेक्ट आसलेलें आमकां गिफ्ट दिवपाक आनी हांगासर ते प्लास्टीक ते डिजायन कितले का 250 रुपीज बरें येयला खूब येयला हांगा हें बॅग पयल्यान घेवपाक नाका म्हटलें 1,500 रुपया इतलें म्हाका लायक जालें बॅग शिव घे म्हणटलोच पण नाका घे 1,500 रुपया नाका 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 ब्रावन वन 1300 इतले एक्सपेन्सीव बॅग म्हाका नाका चल वाव बेस्ट हा वाज न्ही वाव बेस्ट हा हें बरें आपशिनात प्लेटींग बरें न्ही पडशी तूं बरें न्ही कितले ताका 600 सॅरामिकाचें आं डॅल्फिनांतल्यान A1 सगळें सामान मेळटा पयशे तुका म्हणटालें हांव हें जाय आसलें म्हाका काजू आनी बादाम घालपाक हांगा आसा पण ग्लास आहा प्लास्टीक घे सो हें सगळें ग्लास आहे म्हाका प्लास्टीक जाय ग्लास एशुनार फुट्टल ते हय हांगासर न्ही आमकां कितें युनीक कितें मेळ्ळें हें सगळें न्ही शेल्सा भितर न्ही हें केलां कॅन्डल केलां शेल्स आं सामकें बेस्ट आं कितले 110 बरी दिसता हय होडी ना कितले बॉक्सीस जाता 10 बॉक्सां ऑलरेडी एक भरले आमचे बिल दी तो जालें आमचे दिवाळीचो बाजार मेडिसीन बी कांय ना घेवपाचें हय जालें आमचें चल दिवाळी बाजार जागोच रे गाडी ना कितें तें लेफ्ट बॅग बी सगळें काळो कपडो हें तें वायर बियर सगळें हें पळयात ग्लास ही आमचे ग्लास हांगा कशें पावले कशें पावले ग्लास दवर हितूनच सो आतां येयला आमी मोमोज घेवपाक जालें आमचें आनी बील न्ही केन्ना घेता कित्याक खबर आहा एक दीस अशें जाल्लेलें तेलाचे बाटलीचे न्ही 2दा रेट मारलेले हांव घरा वचून चॅक करता की चुकून जाता ना म्हणना सो हांव हें घरा वचून परत चॅक करता कितें मिस्टेक जालें न्ही मागीर इशू येता लास्टान तें जालेलें मागीर येयलो इशू सो मोमोज घेतला गरम गरम वेज आं हांवें नॉन वेज खायना वेज घेतला ओके घरा वयता पयलीं कॉफी काडटा आनी खाता भूक लागला सारकें चिंतलेले DIY या म्हणून ते गिफ्ट हॅम्पर गिफ्ट दिवपाक सो सद्या परवरी तुमकां खबर आहा ट्रॅफीक ते म्हणटा आसूं म्हटलें सो हे पळयात गाडी पळयात आतां आनी आमी पावतले हांगासर DIY सो आसूं म्हटलें फाल्यां मातशें बेगिना भायर सरया न्हू पावली आमी पयलीं म्हटलें आई कॉफी कर म्हटलें कित्याक आमगे कॉफी इतलें भरला म्हटलें आयचें आमी कॉफी स्टार्ट केला पळय हें आमकां क्युटेरियन दिल्लें सो आनी आमकां रोशनीन दिल्लें सो म्हटलें कॉफीच करून पिवया चल रितू गेलो धांवलो गार्डनान मोमोज खालो आनी धांवलो हें गिफ्ट आहा पळय शिवाच्या फ्रेंडान दिला पळय हें तुमकां फालच्या ब्लॉगान दाखयतलें हां तें म्हाका तुमकां न्ही डिटेल दाखोवंक जाय यशनाथ मोमोज गरम आसा थंड जातलें तुका जाय मोमोज म्हणून आवाज करता सो आमी हांगासर एन्जॉय करता मोमोज आसा गे खा गे तूं तो पळय थंय प्लेट आनी कोण काडटलो आयदन घासपाकच पुरो हेज्या वर घातला हांवें सो हांगासर पळयात दिवाळीचो बाजार जाल्लो आसा न्हू शनाथ सगळें काडून दवरलां भायर
आता फक्त दवरपाक जाय भितर आणि फोव मातशें चड हाडला की फोवाचे फाल्यां चिवडा करतलें हांव आनी दिवाळीकूय फोव जाय ओके. सो हें सगळें आतां जाग्यार दवरूंक जाय आनी कितें उरला शिवनाथ काय ना न्ही सगळें हाडलें आमी हय सगळें हाडलें कांयच ना जालें एकदाचें काम. चला तें सगळें म्हाका जाग्यार दवरूंक जाय खूब कामां आसा ओके. तो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.